नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. रेल्वे प्रकल्पाक थळाव्या संस्थांचे परवानगीची गरज ना. हायकोर्टाचो शिक्को. पंचायत आनी TCP कडच्यान परवानगी घेनासतना चांद्रा गिरदोळे वाठारांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करता म्हणून गांव बचाव एकवटान घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. रेल्वे प्रकल्पाक पंचायत, CRZ आनी TCPची परवानगी लागना अशें कोर्टान याचिका भायर मारतना स्पश्ट केलें. This was a petition filed by some citizens from Girdolin village contending that there is no panchayat permission for this double trekking project insofar as this village panchayat is concerned. They were also saying that there is no permission under the Town and Country Planning Act from the CRZ authority and under the Irrigation Act. That petition has been dismissed by the High Court today and a detailed reason order is awaited. The High Court has held, it looks like, that such a permission from panchayat etc. is not required for railway project. The argument was that under section 11 of the Railways Act, whenever railways carried out any construction activities for railways, such activities do not require permissions from local authorities like the panchayats etc. सध्या हो प्रकल्प उपेगाचो ना अशें दिसता आसत. मात फुडले पिळगे खातीर एक वेळ हो प्रकल्प उपेगी थारूंक शकता अशें निरीक्षण कोर्टान नोंद केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. देशाच्या मुक्तीक काँग्रेसीनूच बलिदान दिलां. मुक्ती संग्रामात BJP RSS वाले नाशिल्लेच. BJP आनी RSSाक खंय देश मुक्त जाल्लो नाका आशिल्लो. संघवाले खंय ब्रिटिशांक मजत करताले. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. तिरंग्याचें मोल खंय संघाक खूब वर्सांनी कळ्ळें. BJP आनी संघाक खंय आतां राष्ट्रवाद सिद्ध करचो पडटा. Indian National Congress was basically born to give the freedom to this country, and this Tiranga was the struggle of the members of the Indian National Congress, the sacrifice. We lost lot of our members and leaders during this struggle. Narendra Modi and his all party leaders never got the opportunity to serve this country, to fight for this country those days, because many of their leaders were with British that time. So now they want to prove their nationality or nationalism. It's a proud moment because there was always a doubt whether RSS and BJP they're celebrating this Tiranga. There was a doubt, but after they realized this Tiranga, our sacrifice is gone, our freedom fighters' blood is there. So they've got a good wisdom now. I want to congratulate Prime Minister and all the leaders of BJP and RSS. The entire freedom struggle was headed by Indian National Congress. The RSS ideology were not able to digest that because they were the part of the British. They were actually supporters of British. The RSS entire family, then that time Jan Sangh and all them, they were not in favor of freedom. They were actually the part of it. They were not joining the freedom movement. आसगांवचे सिली सोल कॅफे बाराची मालक स्मृती इराणी आनी तिची धूव हातूंत दुबाव ना. स्मृती आदी सावन खंय फटिंगपणां करता. काँग्रेसीचो आरोप. आदी डिग्रीचे फटीचें एफिडेवीट आनी आतां खंय बार कॅफे. GST नंबर, इन्स्टा पोस्ट, धुवेची मुलाखत धरून त्या फामिलीच्या धंद्याच्या फायनान्शियल स्टेटमेंट पुरावे खंय आसात. गिरीश मुख्यमंत्र्याची जाप मागता. She is a liar, and she's not just a liar. She's a pathological liar. I don't know how many of you recall Smriti Irani's qualification controversy. The same way she has reacted to this controversy. It's an address at house number 452, Bautobado, Asgaon, and the company called Etol Foods and Beverages, having GST number, and same GST is also the GST of Silly Soul's Cafe and Bar, Asgaon. Silly Soul Bar is promoted by this very same company. Joy Shirani had in an interview with a food critic, Kunal Vijayakar,
In that entire interview, she has given the interview that she is running that restaurant. Smriti Irani, through her Instagram, used it to promote and saying that she is proud of her daughter. Again, Zubin Irani's, if you check the Instagram, he is claiming that Silly Soul Coffee Goa is the part of his biographic details. The financial statement of them claims that whatever purchases of alcohol or food, that investment is made by them. So she cannot hide anything here. It's an open and shut case. We demand from the Chief Minister of Goa. Now, till date, although this controversy is erupted all over India, the Chief Minister is completely silent on this issue. राती एक्सिडेंट वाडले, कितलेशेच फेटल, चडशे ड्रंक अँड ड्रायव्ह. ट्रॅफिक पोलिसांनी आल्कोहोल टेस्टिंग मोहीम सुरू केल्या. वेगवेगळ्या स्पॉटांचेर नाकाबंदी. मेर्शे जंक्शनाचेर पयल्या अर्दे वरांत 8 केशी. टायट जावन गाडयो चलयतल्या आड एके रातीक 31 केशी रजिस्टर. तालावाचेर 3,10,000ची जोड. लायसन 3 म्हयने सस्पेंड. कोर्टांत फायन भरी मेरेन गाडी जप्त. प्रिंट कर अरे पुढे वाच ना करे तो दिलो थकली मारो ये चेकिंग चल रहा है फोटो नहीं रे मारते रहो रे खत्म हो जाएगा जल्दी. हाँ सर मैं 1 पॉइंट पिया है. अरे मारो बाबा 2 पॉइंट आएगा. मारो छोड़ने का नहीं रे. मारो जोर से मारो जोर से. Oh God. कितने 1.95 हो गया ना रे उसका. माइल्ड कह रहा था हमारा. किती फाईन असतात. एक केसी आता फायनही वाढवलं 10,000 पासून टोटल फाईन अप टू 10,000 पासून वाढवून फाईन आणि 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट असतं 3 मंथ्स सस्पेन्शन असतं लायसन्साचे. सो आता तुम्ही जे फायन मारले ते तिंका पे करचे पडना तिंका ना आम्ही कोर्टान धाडटा ती केस. कोर्ट टेक कॉग्निजन्स केला. कोर्टान वचून कोर्टान की फायन कमी बी जाता काय तिथे भरची ना कोर्टाची डिस्कशन ते बट 10,000 पासून फायन येतो. 10,000 आणि ही जी ड्रायव्ह केलो फक्त तुम्ही ड्रिंक करून ड्रायव्ह करता तेजेरूच काय बाकीचे जे केसी हेल्मेट बी तशें आता पळयत जाल्यार तुमी आता आमी नाकाबंदी केल्या ही. सो इट इज बेसिकली कितें ड्रंकन ड्रायव्हिंगूच बाकीचे दुसरी वायलेशन आमी ती चॅक करतात. स्टार्ट केल्या कित्याक आमी चेंज करतले लोकेशनय चेंज करतले की हो आतां येता हायवे जाले. हायवेन आतां मेर्शे जंक्शनां आयज केल्या आमी. फाल्यां आमी चेंज करतले स्पॉट चेंज करतले. इट शूड बी इमिजिएट ऑन द स्पॉट आमी डिसायड करतले. सस्पेन्स आसपाक कांयच खंय आसतलें कळपाक जायना. ना त्या प्रमाणान आमकां एक लोकांनी एकूच मागपाचें आहा की ड्रंकन आनी ड्रायव्हिंग 2 थिंग्स दोन्ही तुमी वांगडा हाडून तुमी तुमचे लायफ रिस्क घेनाका आनी दुसऱ्याचे लायफ रिस्कान घालनाका. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आतां पळोवया सांजे उसरां आयिल्ली खबर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज आपले कॅबिनेट मंत्री आणि IAS अधिकाऱ्यांक ब्रिफींग करपा खातीर एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या बसकेत जी प्रधानमंत्री मोदी बरोबर चीफ सेक्रेटरींची मिटींग जाली तेजेर चीफ सेक्रेटरींचे त्या मुद्द्यांचेर मंत्र्यांक आनी IAS अधिकाऱ्यांक ब्रिफींग दिलें. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान जे मुख्यमंत्र्याचे प्रधानमंत्री मोदी बरोबर जाल्ल्या मिटिंगेक जे 27 पॉयंट आसले तेजेर ब्रिफींग केलें. आनी तेजे उपरांत गोंयचो जो इलेक्शना टायमारो मॅनिफेस्टो आहा तो 5 वर्सांक कसो फुडें व्हरप. तेजे उपरांत सायनींग ऑफ MOU नेशन फर्स्ट रिसर्च पॉलिसी सेंटरा बरोबर. तेजे उपरांत कर्मयोगी मिशना अंडर ऑफिसरांक जाय तेन्ना कशी ट्रेनिंग दिवप आनी मंत्र्यां खातीर कशें चिंतन शिबीर घेवप हेजेर ह्या बसकेक चर्चा जाली. The agenda is on the implementation of all the schemes. Forest Development Management Plan also is in process of being prepared. All these things, and also Bondla requires immediate care. It's virtually in a critical care. There is a shortfall because of the
स्टॉपिंग ऑफ कॉम्पन्सेशन सेस. पूण त्याच बरोबर आज आम्ही डिस्कस केले सगळे मुद्दे डिस्कस केले. चीफ सेक्रेटरीन प्रायम मिनिस्टर कडेन मिटींग जाली ऑल 6 सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तितून भितर कितें सांगलें आनी आमी स्टेटीन कितें करपाचें ते हेजेर एक डिस्कशन जालें. ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा हॅड अ मिटींग ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हॅड अ मिटींग विथ द प्रायम मिनिस्टर. थंय कितें डिस्कस जालें आनी कशें कितें व्हरपाचें आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आनी एवरी डिपार्टमेंटान ते कशें काम करपाचें अशें सांगलां. टीव्ही प्रमोशनच्या डिपार्टमेंटान जे कितें थंय नोट केलां आय हॅव ऑलरेडी इन वन डिपार्टमेंट आय हॅव अचिव्ड इन पावर डिपार्टमेंट आय वील डू माय थिंग्स इन अदर डिपार्टमेंट. सेक्रेटरीज अलॉंग हे चिंतन शिबीर हे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 48 hours to 72 hours हाज्या पर्यंत जे घेतले वयतले आनी सगळे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हे चिंतन शिबिरांतल्यान सगळे सोंपयतले. सो वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन मोड टू अचीव द टार्गेट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर आणि गोंय सरकाराची परफॉर्मन्स मॅनेजमेंटाक कबलात जाली. सरकारान जाहीरनाम्यात सांगल्यात त्यो गजाली सरकार करता काय ना ते खंय नेशन फर्स्ट पळयतले. तांचे रिसर्चाचो लाव जातलो. केंद्राच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी स्किमी गोंयांत चालीक लावंक मजत जातली. 14 म्हयन्याची कबलात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. 14 महिन्यांचा एग्रीमेंट असतो. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट ईच अँड एवरी डिपार्टमेंटाकडे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज असतले किंवा बाकीचो प्रोग्राम परफॉर्मन्स लास्ट इम्प्लिमेंट जायसर ते हो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाकडे मॉनिटरिंग जातले, ट्रॅकिंग जातले. स्पेशली ज्या पद्दतीन आमी म्हटलां की अंत्योदय तत्वाचेर हो कार्यक्रम सुरू करपा खातीर पुराय आमी नॅशनल फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च हांच्या बरोबर हो MOU सायन केल्लो आसा. आमकां तांचो रिसर्च जो आसा हाची मदत पुराय स्टेट गव्हर्मेंटाक जातली. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन काम करीत आसल्या कारणान वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो पॉलिसीज हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वेरियस प्रोग्राम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेरियस गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां तेजी मदत जातली आनी वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ट्रॅक करपा खातीर आमकां ताची मदत जातली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या माननीय मोदीजींचे विजन आमी अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमकां नॅशनल फर्स्ट रिसर्च सेंटर हाची मदत ही आमी घेतले. रीड इंडिया सेलिब्रेशन गोंयांतय सरकारान 3री ते 12वेच्या भुरग्यांक खासा उपक्रम दवरला. मुख्यमंत्र्यान हालींच प्रुडंटाच्या माचयेर रीड इंडिया कार्यावळींत ही चळवळ फुडें व्हरपाचें उतर दिल्लें. शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काडलें. खंयचेय भाशेचें पुस्तक वाचून मतितार्थाचो व्हिडिओ करून धाडप. 15 ऑगस्ट मेरेन ऑनलायन रजिस्ट्रेशन, 30 ऑगस्ट मेरेन सबमिशन. नुस्तेमारी सीझन सुरू जाता थंय आसा. माली जेटीर एके बोटींत LED नुस्तेमारीचें सामान सापडलें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ म्हणटा खात्यान LED नुस्तेमारी आड एक्शन सुरू केल्या. खंयचेय नुस्तेमारी बोटीक दर्यांत वचचे आदीं इन्स्पेक्शन करून पास घेवचोच पडटलो. LED नुस्तेमारी बंद जायना म्हणून खात्या आनी पुलिसांचेर हायकोर्टाची बडी पडल्या. 1 ऑगस्ट फिशींग ड्युटी ओपन केले फिशींग आणि अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट डायरेक्शन ह्यो स्टेशन केल्ले पासून बोटी आसा जायत जाल्यार आमच्या मनशान वचून ऑफिसरान ते इन्स्पेक्ट करप. जर कितें गावलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाची केस रजिस्टर हें करता आसतना आमचे स्टाफ सगळ्या जेटींचे अलर्ट आहा प्लस तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आहा. ते करता आसतना काल एक फिशींग बोटीचेर एक गावल्ली आनी अकॉर्डिंगली तेजेर केस रजिस्टर मालीम जेटीचेर LED व्हरताले तेका दवरलेले आसले बोटीन भितर आसले ट्रॉलरान आसले. जेन्ना आमचे जेटीचेर जी बोट आसा तेजेर तर गावले जायत जाल्यार ऑब्वियसली तेजेर 100% केस जाता. तशें आमचे जेटीचेर बोट आसा तेजेर गावली. अकॉर्डिंगली आतां हेन्सफोर्थ जेन्ना बोटी भायर फिशिंगाक वयतली जाल्यार आमचे लोक तेजें इन्स्पेक्शन करतले तांकां पास दितले. विथआउट आमचो पास रसीद काडल्या शिवाय तेंच्यांनी भायर फिशिंगाक वचप ना. ओके. सो आतां खंयचे बोटीक उदकान वचपाक जाय ट्रॉलराक उदकान वचपाक जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करून पास मेळटा तो घेवन वचप. थंय ऑफिस आसा प्रत्येक जेटी वचून तो आमचो स्टाफ वयतलो पळयतलो रस्ते दितलो. पासा शिवाय तेंच्यांनी उदकान वचपाक मेळचें ना. जाल्यार तांकां कोस्टल पुलीस गोवा पुलीस प्लस आमचे लोक तांकां रेट करूंक शकता. आनी पुलिसेक आनी कोस्टल पुलिसाक ओपन दिल्लें आहा डायरेक्ट तेंच्यांनी रेट मारप.
कोणी जर हांगासरल्यान पास घेवन भायर गेलो उपरांत LED जर भायल्यान कलेक्ट करता जाल्यार भायल्या पोस्टल पुलिसा पण पावर ते सर्वेलन्स करतले ते चालू आसता. ओके. वास्को मंदार सुर्लकाराचे खुनाचे केशींत जल्मठेप ख्यास्त भोगपी रोहन धुंगट, जोवितो पिंटो, शेख मामलेकार आनी शंकर तिवारीक ख्यास्त सोपचे आदीं जेलींतल्यान सोडपाक हायकोर्टाचोय न्हयकार. सरकार आनी चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या न्हयकाराचेर हायकोर्टाचो शिक्को. जेलींत आपली वागणूक बरी आसा म्हणून सांगून सुटको करून घेवंक चौगांची एका सारकी धडपड चल्ल्या. तांचें कंटेन्शन आशिल्लें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड जे आसा तांणी तांकां 14 वर्सांच्या शिक्षा कंप्लीट जाली हाज्या कारणा खातीर आनी बाकीचे सगळे तांचे जे कंडक्ट इन द जेल आसा तो कन्सिडर करून सोडचें अशें म्हणून गव्हर्मेंटाक रेकमेंडेशन दिल्लें. पूण रेकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ कन्विक्टींग कोर्टाचें ताजेर ओपिनियन घेवचें पडटा म्हणून सरकारान तें ओपिनियन घेवपाक धाडलें. कन्विक्टींग कोर्टान सांगलें की तांकां सोडपाक मेळना म्हणून ऑन डिफरंट पॅरामिटर्स कन्विक्टींग कोर्ट कन्सिडर्ड द केस आनी तांणी सांगलें सोडपाक मेळना म्हणून. त्यामुळे सरकारान सांगलें की कन्विक्टींग कोर्टाचो जो निर्णय आसा तो रेकमेंडेशन आसा तें बायंडींग आसल्या कारणान आमी आतां सोडपाक शकना म्हणून. 2 डिसिजन आशिल्ले. एक सरकाराचो डिसिजन सोडपाचें ना म्हणून, पूण रेकमेंडेशन आशिल्लें ऑफ द सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड की तांकां सोडचो म्हणून तें पिटिशन तांणी कोर्टान घातिल्लें. 4 पिटिशनां आयिल्लीं हायकोर्टान. तांणी म्हटलें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान जें रेकमेंडेशन केलां तें आपल्याक इम्प्लिमेंट करचें आनी आमकां सोडचें म्हणून. आतां चॅक केलां तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की तांचे 14 वर्सांच खरें म्हणजे कंप्लीट जावना. आमच्या रुल्सा प्रमाणे एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 इयर्स जावपाक जाय. पूण कांय डिसिजन्साचो सुप्रीम कोर्टांचे कांय कन्सिडर करून अशें म्हटलें की वीथ रेमिशन्स म्हणजे तांकां जे रेमिशन्स मेळटा, पेरोल पिरियड आसता, फर्लो पिरियड आसता, हे सगळें धरून तांचो कार्यकाळ 14 वर्सांचो सोंपलो अशें म्हणून तें रेकमेंड जाल्लें. पूण आतां कोर्टान म्हणलें की तांचो तो 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एक्चुअल जो आसा तो कंप्लीट जावना. रेमिशन्स तातूंत धरपाक मेळना, फर्लो पेरोल तातूंत धरपाक मेळना, पेरोल धरपाक मेळना. त्यामुळे तो कावंट करनासतना 14 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय आनी ताज्या खातीर तो हायकोर्टान आयज तांची पिटिशन्स डिसमीस केल्या आनी हायकोर्टान म्हणलां की जेन्ना तांची 14 वर्सां कंप्लीट जातली ताज्या मागीर जेन्ना केन्ना सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड वील कन्सिडर द केस, इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड ऑन इट्स ओन मेरीट. 19 वर्सां पुराय जाल्ल्या दिव्यांग भुरग्यांक शाळांनी दवरिनात. अशा भुरग्यां खातीर फोंडेचें लोकविश्वास प्रतिश्ठान डे केअर सेंटर चलयता. थंय भुरग्यां कडच्यान राखयो, आकाशदिवे, मेणवाती, पोंट्यो, ग्रिटींग कार्डां अश्यो भेटवस्तू करून घेतात. सण उत्सवा प्रमाण स्टॉल लावन विक्री. तितलोच भुरग्यांचे कलेक वाव. दिव्यांग भुरगीं म्हळीं काय तांची कुयदाद, शिक्षण, फुडाराचो पालकांक हुस्को. शाळांनी तांकां 19 वर्सां पिराय मेरेन दवरता. ताचे फुडें तांचें कशें हाचो दरेक पालकाक प्रस्न. पालक कामा धंद्याक वचपी जाल्यार आनीक हुस्को. हाचेर उपाय म्हणून फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठानान डे केअर सेंटर सुरू केला. ह्यो राखी आमकां टिचरीन शिकयल्या. टिचर आमकां एकदां कशी करपाची मणी गुंतोवन दाखयता आनी राखी तयार करता. भुरग्यां कडल्यान शैक्षणीक ज्ञान तांकां दिता आसतना वय वाडल्या उपरांत तांकां स्वताचे कितें तरी आर्थीक हातभार लागतो. तांचे कडेन आशिल्ल्या कलागुणांक वाव मेळटा. हे लोकविश्वास प्रतिश्ठान स्पेशल स्कूल जी भुरगीं 20 वर्सांची आसा, 21 वर्सांची, तांकां डायरेक्ट आमी डे केअर सेंटरान हाडटा. डे केअर सेंटरान हाडली की ती 21 वर्सांचे वयर आसता तांकां फाटल्यान फूल ट्रेनींग दिल्ली आसता की कशें म्हणजे एग्जाम्पल राखी कशी गुंतप ही सगळी ट्रेनींग दिल्ली आसता. अवेरनेस करून सो आमच्या भुरग्यांनी आमी करून घेता की आमी थंय स्टॉलार व्हरता म्हणजे राखयो व्हरता. दिवाळीच्या टायमार पोंट्यो, आकाशकंदी
डिफरंट प्रॉडक्ट्स आसता आमचे मार्केट रेट जी आसा न्हय एक 40-50 असल्यो राखयो आमी त्योच राखयो आमी हाफ द रेटीन दिता सद्या. ज्या पद्दतीन ताका एंगेज दवरले किंवा तांच्या पेरंट्साक ताचे बद्दलची जागिल्ली चिंता म्हणत आतां तो खंय तरी कामात गुंतिल्लो आशिल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी काम करता. ह्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रोडक्टाक समाजा कडल्यान जितलो प्रतिसाद मेळटा की कॉर्पोरेट हावसीस आनीक इंडस्ट्रियल हावसीस ह्यो आमकां थंय तांच्या परिसरांत स्टॉल लावपाची परवानगी दितात. ही भुरगीं दिव्यांग असली तरी देवान तांकांय खाशेले गुण दिल्यात. तांच्या कला गुणांक वाव दिवन जीण उमेदी करपाचो हो यत्न. कवळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.